प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या बाबयनीनो इंग्लंडांत एक राय आसुल्लो आनी तो राय गोड्यांचो पिसो. ताका गोडे म्हळ्यार बारी देखून न्हू तो बलादी गोडे आडयतालो. आनी ताणें आडयल्ले एक मोलादी गोड्यां पैकी लंडनांत हाडुल्लो, पर्शियांत हाडुल्लो एक बरो गोडो आसुल्लो. पर्शियांत ताणें तो गोडो हाडुल्लो आनी भांगराच्या कल्लार असो तो आनी भारी एक तसो रॅर वेरायटी तो रॅर ब्रीड तो ताणें गोडो हाडुल्लो. आनी तो गोड्याक आतां तरबेती करचे. त्या तरबेती करच्याले एका तरबेतीदाराक हाडलो आनी तो तरबेती दिवचो ट्रेनींग मास्टर तो. आनी तरबेती दिवन जाल्या उपरांत गोडो कुंटाता म्हूण खबर आयली. आनी गोडो कुंटाता, अरे हो गोडो कितें कुंटाता गे म्हणून ताणें व्हडल्या दाक्तरांक हाडलें, पंडिताक हाडलें, सगळ्यांनी म्हणलें गोडो सोमा आसा, मागीर कितें गोडो कुंटाता गे म्हूण. ना गोडो कुंटोवता. मागीर ताणें एक वाजबी जाणवाय आशिल्ल्या मनशाक, एक बऱ्या जाणवायच्या बुदवंत मनशाक हाडलो. तो आदी म्हाका तोय ट्रेनींग करतालो. आतां प्राय 1 जाला. ह्या प्राय 1 ताणें जाणट्या मनीस आयलो, तो जाणटो मनीस आयलो आनी ताणें पळयलें. गोड्या पळयतना ताणें रायान विचारलें ताका. ताणें पळोवन जाल्यार उपरांत ताका आपण हाडलो राया कडेन. रायान विचारलें, सोदून काडलें गे कित्याक आमचो गोडो कुंटाता, इतलो बरो गोडो कित्याक कुंटाता आमी सोदून काडलें गे. गोड्याक कालें जालां, गोड्याक कांय जावना राया, मरकान जालां, मागीर कित्याक कुंटाता तो तुवें कालें करचें म्हळ्यार गोडो कुंटाना. गोडो कालें करता म्हळ्यार ताचो ट्रेनींग असो पांय सोमाना ट्रेनर करचो. ताका आतां तरबेती दिता पळय, त्या तरबेतदाराचो पांय कशें दूख तो कुंटाता. आनी गोडो ताचें न्हू अशेंत चलचें कोणना हांगा इंग्लंडांत. पर्शियान सोमार चलचें, इंग्लंडांत अशेंत कोणना कुंटोवन चलचें कोणना म्हणून तो ताच्या ट्रेनराक कितें पळोवन तसोच तो गोडोय कुंटोवन शिकला. तो ट्रेनर 10 पांयान कुंटाता आनी वो मनीस 10 पांयान कुंटाता. देखून मोगाच्या बाबीनो ट्रेनींग करतले आनी कितले गरजेचें गे म्हणून पळया. एक ट्रेन दिवचे अभ्यार्थी कितले गरजेचे. आनी देखून आमी वडिलां आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग करता देखून आमी कितलीं गरजेचीं पळया. आमी कितलें गरजेचीं, आमचो पात कितलो महत्व पळया मोगाच्यानो. देखून आमी ट्रेन दितलीं चड गरजेचीं. आवय बापय भुरग्यांक तें कितलें गरजेचें पळया. आमी कितें संदेश रावण करता तो गरजेचो. आमी कितें भुरग्यांक कम्युनिकेट करता तें कितलें म्हत्वाचें पळया. आतां पळय विचारल्यार आमी विचारलें तूं कालें करताय म्हूण विचारल्यार तूं कालें करताय बाबा, तूं कालें करताय बाय म्हूण विचारल्यार ती करची ड्युटी सांगतात. हांव इस्कॉलांत शिकयतां, हांव टिचर, हांव नर्स आस्पत्रेंत काम करतां, हांव ऑफिसान काम करतां, हांव स्टेनोग्राफर, हांव सेक्रेटरी, तशें प्रमाण सांगतात. वय देखून कोलें करता सांगता. पूण सगळ्याच्या वर्तें काम म्हत्वाचें काम म्हळ्यार भुरग्यांक तरबेती करचें, भुरग्यांक पालन पोशण करचें, भुरग्यांक वागोवचें काम जावन आसा. म्हत्वाचें काम, हाच्या व्हडलें काम ना म्हणून सायकोलॉजी सांगतात. आनी आमकां बघता हें भुरग्यांक वागोवचें ड्युटी आपल्या भुरग्यांक वागोवचें काम तें म्हत्वाचें काम जावन आसा. मोगाचें न्हू व्हडलें काम, म्हत्वाचें काम तें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तें एक म्हत्वाचें काम. कित्याक म्हळ्यार तितलें भुरग्यांचें जिवन रुपीत जाता. आमी पळयता कॉन्फरन्स स्पिकर्स म्हणून आतां येतात व्हडल्या कंपनींत, दुबयंत, गल्फांत आनी अमेरिकांत आनी पुरा कॉन्फरन्स स्पिकर्स म्हणून आसात. सगळीं कामेल्यांक सांगता घेवन तांकां उमेद हाडूंक बरें तांचें जावन आउटपूट म्हणटा आमी ताणें चड आनी चड काम करूंक कंपनी वयर हाडूंक ह्या सगळ्या कामेल्यांक थंय करच्या वर्क फोर्स म्हणटा आमी सगळ्या कामगारांक सांगता घालून तांकां एक कॉन्फरन्स म्हणून कॉन्फरन्स दितात. देखून तांकां कॉन्फरन्स स्पिकर्स म्हणून आसात. ट्रेन जाल्ले व्हडले वय चातूर आशिल्ले मनीस येवन कॉन्फरन्स स्पिकर्स ते बरें करून तांचे कडेन उलयतात लोकां कडेन आनी तांकां तरबेती दिवन बरें करून काम करचें बरें करतात. पूण तांणी कितली तयारी करतात बसून. हांवें कॉन्फरन्स स्पिकराक पळयल्लें कितली तयारी करतात आनी पुरो कंप्युटरां यूज करूंक आनी खंय ना खेळ घालूंक आनी तांकां गेम्स घालूंक आनी पुरो घालूंक खोल ट्रेनींग तांकां कितली तयारी करतात. आमची आवय बापय तांच्या जिनी येतावन सांगतात पळय तें आमचेर कठीण प्रभाव पडटा भुरग्यांचेर आमी वडिलांनी खंयचे पळय. आनी कित्याक म्हळ्यार तें भुरग्यांक रुपीत करता. देखून कॉन्फरन्स स्पिकर अमेरिकान खंय वचून शिकून येतात कितले पयशे घालून तांच्याक वर्ती जावन आसात आमची आवय बापय. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार मोगा ती आमची जिनी रुपीत करतात वयगी न्ही. ती आमची जिनी रुपीत करतात वयगी न्ही. ती आमची जिनी रुपीत करतात देखून ती वर्ती जावन आसात मोगाचें न्हू.
आमच्या भुरग्यांचेर ते परिणाम करता आवय बापूय परिणाम घालतात वय की न्ही. आमच्या आवय बापूय ती परिणाम घालची, आमच्या आवय बापूय परिणाम घालतात आनी ती कालें ती आवय बापूय कालें कसलो परिणाम घालतात भुरग्याचेर. आवय बापूय तांच्या उलाने मुखांत तांणी दिवच्या संदेशा मुखांत तांची आद्यता कळली, प्रायोरिटी कळली. आद्यता कळली गी म्हणून भुरग्यांक ती सांगतात आद्यता प्रायोरिटी. तांकां पळय आमच्या मलगड्यांनी आमकां केल्लें पळया कित्याक आमी आतां देवा थंय इतलें भोगता आमकां पळय. एक दुसरें येरांतय आमी गामान दिता, येरांच्या कश्टांक स्पंदन जाता कित्याक आमच्या आवय बापायनी आमकां ते परिणाम घाला, तोलो संदेश दिला. आवय बापायक म्हळ्यार तांकां कळलें मुख्य, कळलें दुसरें, कळलें पयलें स्थानार कळलें देवाच्या मागण्यार आसा तांकां पयल्यार. दुसऱ्या स्थानार कोण येरांक कुमो करची, येरांक पिडेस्तांक आस्पत्रेक आपोवन व्हरचें, काजार माठोवन वचून कुमो करची, मरणाच्या घरा वचून थायऱ्या करची, बसून चेरां घालची, मरण आणोवचें, तांकां फेस करून दिवची, असली पुरा तयाराय करची आनी पुरा तोरलें परिणाम घालचो. तांच्या देखून आद्यता कळली दाखयतालीं. पयलें देव, मागीर येरां, तिसरें आमी म्हणलें चिंताप तांच्या लागीं आसलें. हें देवाच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे तांचेर प्रभाव घालतलो आनी पुरा आद्यता. दुसरें तांचे पातयेनी पळय, पातयेनी देवाचेर पातये येयल्ल्या वरवीं हेरांक ती पातये येतालीं. हेरांनी कितें सांगतना कुमो मागतना पातयेवन दितालीं. पातयेनी गरजेची वा पतीन आवय पतीक तिच्या पतीक पातये येताली त्या थळा आदल्या काळार. आनी तशें आमकां आमचेर घाल्या पातयेनी देखून आमी हेरांक पातये येता. आनी पतीन न्हवऱ्याक आपल्या दादल्या पातये येताली, दादलो आपल्या स्त्रियेक पातये येतालो. तांचे मदें पातयेनी पळया पयलें देवाचेर हेरांचेर याजकांचेर धार्मीक भाव भयणींचेर समाजाच्या गुरकर्माच्या वाड्यांतल्या सगळ्यांचे पातयेनी कठीण पातयेनी आसली वय की न्ही. मगच्यानो तुमच्या आवय बापायक पातयेनी आली की ना आसली. ही पातयेनी आमी पळयताना तीच पातयेनी आमकां आयली, तांचे हातून पातयेनी आमी जोन काणयली. तिसऱ्यांक आलें म्हळ्यार पॅशन. मगच्यानो पॅशन म्हळ्यार तांचे ती ओडणी, तांचे ती आशा बरें करूंक. आनी अरे आनी एकलो बरें करता जाल्यार ताका हात मेळोवन आनी इल्लें चड बरें करूंक. आनी बरें करताय जाल्यार येरांक इल्लेशें बरें करूंक. बरें करचें मौन मगच्यानो वय बरें करचें मौन तांकां आसलें. प्रेज द लॉर्ड. ताणें बरें करचें पळया तांचेर तांणी कालें ती पाशार करतलीं, तांची आद्यता कळली गी म्हूण पाशार करतलीं. दुसऱ्यांक कालें पाशार करतलीं आमकां ती कलो संदेश रवाणी दितालीं, कोलो आमकां संदेश दितालीं तांच्या उतरांक करण्यांनी कोलो दितलो म्हूण सांगल्यार तांची पातयेनी. तिसऱ्यांक कालें म्हळ्यार तांची आशा, तांची ओडणी कालें गी म्हणून बरें करतल्यांक आनी इल्लें बरें करूंक कुमो करतल्यांक आनी एकली कुमो करूंक उमेद दिवचें, प्रोत्साह दिवचो तें करतालें. अशें आमी बरें देवा पातयेचें, आमी देवाक हेरांक पातयेचें, आमी हेरांक बरें करीचें, आमचें तें बरें करचें. सै बाबळ्या आतां तुमचें तें इतलें बरें तुमी करतात वय की न्ही मगच्यानो. ती सवय खंयतावन आयली मगच्यानो, खंयतावन आयली आमच्या वडिलांत तावन आमच्या आवय बापायनी आमचें तें घाल्ली. कितलीं जाणां बरीं करतात गोता गी, कित्याक आमी पळय म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां कितलीं जाणां बरीं करतात. ते बरीं करची सोय तांचे तावन ती आयिल्ली, वडिलांत तावन आयिल्ली. तशें तें जालें म्हण देखून थोडे फावटी आमच्या आवय बापूय उलयनासतना थोडे फावटी आमच्या आवय बापूय उलयनासतना आमचेर प्रभाव घालतलीं. उलोवंक उलयनासलीं, उलयनासतना कितें म्हळ्यार तांची बॉडी लँग्वेज वय. आनी मागण्याची इल्लेच्या वयल्या पयलें बाबा आमी काल विचारलें, बाबू घेत बसतालो. ताचेर उलोवंक आमकां बेंचेर म्हळ्यार मागण्याचें पयलें हें म्हणून मावून जायचें हें म्हणून उलयनासलो बाब. ताची बॉडी लँग्वेज. थोडे फावटी आमी विचारलें तांच्या घरा कार आसा बाबा, आमच्या कित्याक ना म्हळ्यार बाब धरनीक पळयतालो. ताची बॉडी लँग्वेज पळया आमकां पळयनासलो. तें आमी वगत रावताले आनी चलताले हांव वय. तांच्या घरा आंबे आसात, आमी इल्लेशे आंबे काडीचे ते काडटात, ते पडल्यात अडजेक म्हळ्यार चिंचो पडल्या अडजेक म्हूण सांगल्यार बाबू वगत तिशेन पळयतालो. आमी तें करूं नजो म्हणून अर्थ. उलयनासलो बाब तशें तें करनासलो तशें. म्हाका दुसरें काय म्हळ्यार बाबा तांकां वडिलांक थोड्यांक इंट्रस्ट तांचे इंट्रस्ट कायलें गे म्हणून आमकां तांचे इंट्रस्ट बरें कर शिकचें, आमी बरें कर शिकाचें वय. इस्कालांत आनी इगर्जेंत आमी बरें कर वर्तिसेचें, नाट्य बरें येसायचें बरें जे वय बरें नांव जोडिचें आनी आमी कितें करचें म्हळ्यार इस्कालांत एकामेकां आमी आदारसून सुदारसून वचचें. आमी झगडें करून एकामेका झगड्यांत उलोवन पडचें
आनी आमी रागान दोशी करच्यो दोशी करून वचो हें पळय तांचें इंट्रस्ट आसलें तें इंट्रस्ट आमकां सांगतालें म्हळ्यार तें आमकां कळटलें हें केल्यार बाबाक इंट्रस्ट ना हें केल्यार इंट्रस्ट आम देखून तांणी कित्याक इंट्रस्ट आहा तें मात आमकां करूंक प्रोत्साहन दितालीं ती आमी तें मात करतले इंट्रस्ट जालें तांकां इंट्रस्ट केल्या खंयच्यान इंट्रस्ट ना आमी करूंक वचनासलो झगडें करचें बाबाक इंट्रस्ट ना देखून आमी कोणाक झगडें करूंक वचनासलें हांव लढाई करची झगडें करचें ताका म्हणून ना आवय बापायक देखून आमी झगड्यांक इंट्रस्ट ना तांकां इंट्रस्ट शिकचें देखून आमी बरें शिकतलें हांव बरें शिकतलो स्पोर्ट्सांत आमी आसा जे देखून आमी सगळ्यांक स्पोर्ट्सांत आसलें हांव तें बाबाक इंट्रस्ट तें स्पोर्ट्सांत आसा जे दोजे खेळा जे वस्तू खेळ्ळ्या भारी खुशी ताका तशें मागीर आमकां आनीक इंट्रस्ट काले म्हळ्यार आमी मरणाच्या घरान गेले व्हडल्यान कंथारा म्हणा जें म्हणून हय मरणाच्या घरा देखून देखून देवा देवळ्यांनी कंथारा आनी आमी ताका मरणाच्या घरा म्हणची आसलीं तशें देखून आमकां वयलीं कंथारांनी आमकां कशें केलें पळयतात मातशें कंथारांनी व्हडल्यान म्हणा जें इंट्रस्ट देखून बाबाक काले इंट्रस्ट आहा पळय तें आमी म्हणटलें हांव तिसऱ्यांक कालें म्हळ्यार दया माया दाखयतालीं ती दया माया आसल्या कडेन ती मस्तू दया माया दाखयताली तें आमकां कळ्ळें आमी दया माया दाखयचें आवय बापाय हांव शिकलें आमी हे प्रसांनी सांगोवना तांचे जिने मुखांतर सड्ड सांगोवना तांणी बाबा करची दया माया दाखोवची पळोवन आमी दया माया दाखयला बुकेल्ल्यांक तक्षण माय येतली भितर काल आसा इडली आसा उरल्या जाल्यार पुराण दितली बुकेल्ली कोणी आयल्या जाल्यार तसं आमी दया माय दाखयची म्हणून वखदाक कोणा जर गरज आसा जाल्यार पाळ हाडूंक नवतली बाय कसाय करून दिवंक तेन्ना आमकां कळ्ळें देखून हांगा पळय आमी कितलीं वखदां दिता हांगा तशें देखून तो म्हजेर आमचेर प्रभाव गेल्लो तसो थोडे फावटी तांचे एबसेंस थोडे फावटी प्रेजन्स म्हणटा थोडी ती आजारपणा वरवीं आमकां शिकयतली थोडे फावटी नात आमी खंय म्हणी खबरो उलयता जाल्यार माय ती उठोवन चलतली एबसेंस ती ना देखून आमकां खबरो उलोवचें बरें न्ही म्हणून देखून आमी खबरो उलोवच्यो उणें काणयो उलोवच्यो मागीर बारी खुशी आमी देखून आमी काणयो उलोवच्यो काणयो सांगच्यो देखून आतां म्हाका काणयो सांगचें एक देणें मेळ्ळां वय देखून थोडे फावटी माई आमी खंय पळय काणयो उलयता ती माय येवन बसतली काणयो सांगच्या कडेन आनी आमी खंय खेळटा माय येवन बसतली देखून खेळचें पोदां म्हणचें आनी पोदां म्हणचें म्हणटा मागीर भारी खुशी आमी कंथारां म्हणटा आनी पोदां म्हणटा मागीर दोन येवन बसतली तशें हय तशें आमी आसली तशें मागीर थोडे फावटी मरणाच्या घरा माय आमी गेल्या मागीर बारी खुशी देखून मरणाच्या घरा म्हणटा आमी धांवताले तांच्या घरा मागणें म्हणून ते येता मागीर येता आमी मागणें म्हणून आनी आमच्या घरचीं फुलांनी गोंथून आनी गोंथून मरणाच्या घरा येयला मागीर भारी खुशी देखून तें आमी करतलें हांव दुसरें कालें म्हळ्यार थोडे फावटी सायलन्स बाबुलेनांतलो वय वय थोडे फावटी बाबुलेनांतलो म्हळ्यार हेरांच्या आमच्या गरजा विशयांत उलयल्यार आमी कितें गरजा उलयल्यार बाब आयकतालो पूण तांच्या घरांत हें आसा आमच्या घरा हें आसा आमच्या घरान आमी बाबुलेन ओगेत रावतालो सायलन्स रावतालो म्हळ्यार तांकां आमकां ना म्हणून सांगून आमी ना म्हणून सांगून चिंतल्यार हाडूंक जाता आमकां तांच्या घरा खार आमच्या घराचें तांकां तें ना तांच्या घराक सरी करून वचो म्हणलें बाबाचें देखून आमकां शांत समाधान आमचें शांत समाधान ना म्हणल्या क्षण बेजारा येवन आमच्या शांत जावन फाट जावन वचो म्हणून बाबाची इरादो जावन आसलो वय मगाच्या न्हू आमी कम्युनिकेट करतना आमी संदेश रवानिसितना आमी संदेश भुरग्यांक पाशार करतना आमी एक बरो संदेश भुरग्यांक पाशार करतना ताचेर भुरग्यांचेर कठीण प्रभाव घालता ती कशें कालें म्हण ते संदेशा विशयांत आतां आमी तांचे कडेन उलयना जाल्यार कळ्ळें ताका वो कितें उलयना म्हणलें तें चिंतून पळयतात वय आमची साल बरी ना जाल्यार वो कितें अशें करता वो कितें जाल्यार खाणांनी पियोन वचो हें कित्याक पियेता आनी तें कित्याक तो तशें करता म्हणून भुरग्यांचेर प्रभाव घालता राग येयल्याचेर प्रभाव घालता आयच्या पळया वाचपांत आमी पळया पयल्या सामुएलाचे ग्रंथ सामुएला 2 ग्रंथ आसात पयलो सामुएल आनी दुसरो सामुएल म्हणून पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 20वा अध्याय 30-34 साऊल राय पळया पुता जोनाचाराचेर रागान पेट्टा बुरशें उलयता तो ताचे कडेन आनी तलवार काडून ताचेर ते हृदयाक उडयता तो कित्याक म्हळ्यार दाविदाक धरनाड म्हळ्यार दावीद काल वायट केलां म्हूण तो जोनातान विचारता जोनातान ताच्या पुताक तो वयता देखून तो कसलो प्रभाव घालता पळय साऊल राय देखून देवाक तो नापासान जाता देवा मुखार नापास जाता तो देवा मुखार पसंद करना देव ताका पसंद करिना देखून साऊल राय देवा मुखार फेलियर जाता देखून देव काल करता सौला सोडटा सौलाक तेला इल्लो राय तो देवाच्या मोगाचो आतां देवतान पयस केला तो अळशंभर जिनी येता तो बरो संदेश रवानिसिना परजेक आनी भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर वय देखून देव कालें करता मोगाच्या न्हू ताका काडटा आनी ताच्या जाग्यार दाविदा काडटा तशें देखून मोगाच्यान आमी कोलो संदेश रवानिसिता भुरग्याचेर परिणाम घालता वय थोडे फावटी ट्रबल्ड पेरंट म्हणटा आमी ट्रबल्ड म्हळ्यार दोशी आशिल्लीं भुरगीं दोशी आशिल्लीं आवय बापूय तांच्या आवय बापायच्या काळजांत गायी तांकां कोणें दुख येयल्लें देखून तांचें तें राग भिरांत हट्ट जिद्द आवय बापाय तें आसल्यार वस्तू संदेश भुरग्यांक थंय घालतात भुरगीं रागिश्ट जातात
तांचे थंय दूख आसा जाल्यार आवय बापायनी दोशी आसा जाल्यार तांचे थंय राग आसा जाल्यार तांचे थंय दूख आसा जाल्यार ती भुरग्यांचें लायफ डॅमेज करतात भुरग्यांचें लायफ डॅमेज करतात मोगाच्यान तशें देखून आमी थोडे फावटी आमी म्हणटा भुरग्यांक आमी बिजी जाता आमच्यात कामांत आमच्यात ड्युटींत आमी बिजी जाता बिजी जाल्ल्या वेळार आनी आमचे थंय भितर गाय आंतरीक गाय आसल्या वेळार आमकां घरयेरांनी दूख येयलें देखून आमी तांकां बोगसिना जाल्यार आमच्या जिवनांत तशें आसा जाल्यार आमी खान करता म्हळ्यार आमी भुरग्यांचें लायफ डॅमेज करता आमची भुरगीं गायेल्लीं जातात तीं रागिश्ट आयच्या देवाच्या उतरान सांगल्याच्या बरीं आसतात रागिश्ट जातात आनी तांचे जिणी दुखा बरीच जाता तशें जायनातल्या बरी आमी आमची व्हडली जबाबदारी ड्युटी बेका ती ड्युटी वर्ती ड्युटी महान ड्युटी जावन आसा भुरग्यांक वागोवची भुरग्यांक वाडोवची पालन पोशण करची वडिलांनी ती ड्युटी आमकां देवान दिल्ली बऱ्या तरेन करया समाजीक इगर्जेक पय सभेक आमी बरी देवाक आमच्या कुटुंबांक बरीं भुरगीं दिवया बरें ताका संदेश रवाणी सून बरो संदेश दिवन तांकां बरीं करून वागया आमेन हालेलुया